अर्गान तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू एप्रिलाची पयली तारीख बुधवार प्राचीत काळाचो 5वो हप्तो आयचे पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आवसवर 3 वळ 14 तावन 20 91 तावन 92 आनी 95 नेबुकदनेझरान तांकां म्हळें शाद्राक मेशाक अबेदनेगो तुमी म्हज्या देवांची सेवा करिनात आनी हांवें उबारलेले भांगराचे मुर्तीचें आराधन करिनात हें खरें आतां तुतुरेसो पिर्लुकेसो किन्नरेसो सारंगीसो विण्यासो सनायेसो आनी इतर सगळ्या वाजंत्राचो आवाज आयकतल्यात तेन्ना धरणीर सरपटून हांवें उबारलेल्या मुर्तीचें आराधन करूंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा पूण तुमी तिचें आराधन करिनात जाल्यार तो क्षण तुमकां जळत्या उज्याच्या आखठ्यांत उडयतले खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातांतलें निवारूंक जायत शाद्रक मेशाक आनी अबेदनेगो हांणी रायाक जाप दिली नेबुकदनेझरा हाजे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरज ना आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आखठ्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूं पूण तो निवारिना जायत जाल्यारय राया हें तूं जाणा जा आमी तुज्या देवांची सेवा करचें ना आनी तुवें उबारलेले ते मुर्तींचें आराधन करचें ना ही उतरां आयकून नेबुकदनेझराक शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो हांचो इतलो राग आयलो की ताजो चेहरो बदल्लो तें आखठें सदां तापयतलें त्या प्रास 7 फावटी चड तापोवंक ताणें लायलें आनी शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो हांकां बांदून जळत्या उज्याच्या आखठ्यांत उडोवंक ताणें आपल्या सैन्यांतल्या थोड्या गट मानायांक आज्ञा दिली ते गायन करतले ते आयकून आनी ते जिवांत आसात तें पळोवन नेबुकदनेझर राय तटक जालो आनी तो वेगी वेगी उठलो ताणें आपल्या मंत्रीक म्हळें आमी त्या मनशांक बांदून उज्यांत उडयलें न्हय तांणी रायाक जाप दिली खरें राया ताणें म्हळें पूण म्हाका 100 जण मेकळे दिसतात ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी 100 तो देवाच्या पुता परी दिसता नेबुकदनेझरान म्हळें शाद्राक मेशाक आनी अबेदनेगो हांचो देव सदैव ताणें आपल्या दुताक धाडलो आनी आपल्या सेवकांक निवारलें कित्याक तांणी ताचेर विश्वास दवरलो तांणी रायाची आज्ञा मोडली आनी आपल्या देवा भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची सेवा आनी आराधन करचे प्रास आपल्योच कुडी लासूंक दिल्यो दानियल 3 श्लोक मान आनी ओडवीक तुका ससनाच्या ससनाक शुभ वार्ता जुआंचो वांजेल 8वा वसवर 31 तावन 40 आनी 2 आपणाक सतमंतल्या जुदेवांक झिजून म्हळें म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिस जातल्यात तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुडका दितलें तांणी जाप दिली आमी अब्राहमाचे संततीचे कोणाचेच आमी केन्नाय गुलाम जाल्ले नाव तर आमकां सुडका मेळटली म्हूण तूं कशें म्हणटाय ताका जेजू म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता जो कोण पातक आदरता तो पातकाचो गुलाम एक कुटुंबाचो शाश्वत सांदो न्हय पूत जाल्यार शाश्वत सांदो देखून पूत तुमकां सुडका दीत जाल्यार तुमकां खरी सुडका मेळटली तुमी अब्राहमाचे संतत म्हूण हांव जाणा पूण म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगानात देखून तुमी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतात जे हांवें म्हज्या बापाचे सदरे मुखार देखलां थंयच हांव उलयतां आनी जें तुमी तुमच्या बापातावन आयकलां तें तुमी करतात तांणी ताका जाप दिली आमचो बाप अब्राहम झिजून तांकां सांगलें तुमी अब्राहमाची भुरगीं वय जाल्यार अब्राहमान केल्ले बरी तुमी करतले आसल्यात पूण देवातावन आयकल्लें सत हांवें तुमकां सांगलां देखून म्हाका तुमी जिवेशी मारूंक सोदतात अब्राहमान अशें करूंक ना पूण तुमचो बापूय करता तशें तुमी करतात
तांणी देखून जेजूक जाप दिली, आमी व्याभिचाराक जाल्ले न्हय. आमकां आसा एकलोसो बाप तो देव. जेजून तांकां सांगलें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतले आसल्यात. कित्याक हांव देवातावन भायर सरलां आनी आयलां, म्हजे स्थकींच हांव येवंक ना, बागार ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, जुआंवचो वांजेल 8वा वसवर आज आयकली पयली वळो 31. आपणाक सतमान तेल्या जुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काल जावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे करेशीस जातल्यात, तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. शाद्राक, मेशाक, अबेदनेगो 7 जाणां जाल्ले. कसलें 7? एका निजा देवाक आराधन कर. आराधन करतना कसलें आशिर्वाद आमकां मेळटा? निर्गमन 23:25. तुम्ही आराधन करतना तुमच्या उदकाचेर आशिर्वाद, खाणाचेर आशिर्वाद, गर्भस्त्राव जावचो ना, वांज म्हणली आसची नात, लांब आवक मेळटले, मारेकार पिडेतना हांव तुमकां राखतलो, तुमी येवच्या गांवांत आशिर्वाद दितलो. पळया, आमी निज देवाक आराधन करतना आशिर्वादा वयर आशिर्वादा, बेसावा वयर बेसावा. आज हे सगळें घडीत दानियल प्रवादीच्या बुकान बरोवन आसलें. शाद्राक, मेशाक आनी अबेदनेगो त्या भांगाराच्या मुर्तीक ते आड पडोवंक नात. नेबुकदनेजार रायाचें तांणी आज्ञा उल्लंघन केली, कित्याक डिवायन नियम, देवाचे नियम तांकां कळीत आसले. आनी त्या खातीर नेबुकदनेजार म्हणूंक लागलो, आतां हांवें सांगचें तुमी आयकत जाय, तुमी आड पडो जाय ह्या भांगाराच्या मुर्तीक. ते म्हणाले ना, साधना. आनी ते रायाक चॅलेंज करतात. आनी तो वळू राय सांगता, तुमी हाजी शिक्षा भोगजय पडटा. ते सांगता, तूं उज्याच्या आगठ्यान जाल्यार आमकां उडय, देव आमकां निवारता. देव निवारतलो म्हणली खात्री तांकां आसली. एखाद्या वेळा देव निवारना, आमी उलपोवन मोरताव जाल्यार आमी भियेनाव, कित्याक आमचो देव खरो नीज म्हणलें आमकां कळयत आसा. आमी सदांच चिंतचें, आमची पिडाशिडा गूण जाय जंय. एक वेळ गूण जायना जाल्यार आस्पत्रेक गेलो, आमी मागलें, तो मागोवन 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 तो गूण पाटये नासतना सरलो जाल्यार तो देव न्हय गी. आमचें रीण फारीक जायना जाल्यार तो देव न्हय गी. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ ह्या संवसारान आमकां कितें मेळटा त्या खातीर न्हय. आमी देवा तावन आयल्या, देवा थंय फाटी येता म्हणली खात्री आमचें थंय आसा जाय. देव एकलोच म्हणलें आमच्या मतींत गूण रोंब जाय. आनी आमचो सोडवणदार एकलोच जेजू क्रिस्त. त्या खातीर ते कितें करतात? तांकां उज्याच्या आगठ्यान घालतात आनी उजो 7 वांट्यांनी सडयता. तुमी चिंता. आनी पयस सुद्दां उडोवंक धडंग व्यक्तींक तांकां उज्यान उडयतात, ताका बांदून उडयतात. त्या उज्या मध्ये नेबुकदनेजार राय कितें पळयता? सो त्या व्यक्ती पळयता. सो तो व्यक्ती देवाचो दूत, देवाचो पूत जावं बरो जेजू आमकां राखता. हे एक घडीत देव कसो सोडवण करता म्हूण आमकां दाखयता. त्या खातीर इसाया प्रवादी सांगता, तूं उदका वयल्यान चलशी जाल्यार तूं बुडचो नाय, उज्या वयर चलशी जाल्यार तुका तो उजो लासचो ना. कित्याक कितेंच तुका करूंक शकचें ना, कित्याक ही सगळी सृश्टी देवाची. तितलो भावार्थ आमचे थंय आसा जाय. शाद्राक, मेशाक, अबेदनेगो तांचे मदें 4 व्यक्ती पळयता आनी नेबुकदनेजार राय बदलता. तो तांकां म्हणटा, तुमचो देव खरोच, आनी तो आज्ञा दिता, कोणी शाद्राक, मेशाक, अबेदनेगोक तुमी आपडूंक नजो. तर मोगाच्यो भाव भयणीनो, आमी जावं पुरो थोडोस परजा, थोडेच लोक आसा, आमचो भावार्थ, आमचे मागणें तितलें गूण आसा जंय, आनी आमी केदाळाय कांगाल जावंक नजो. 7 तुमी जाणां जातल्यात, 7 तुमकां सुटका दितलें. तुमी म्हजे करेशीस, वी आर द ट्रू डिसायपल्स. आनी जेजू तांकां आमचे थंय थोडे फावटी एक म्हाका तो गोत्त आसा, वो गोत्त आसा, तो मिनिस्टर गोत्त आसा, तो व्यक्ती गोत्त आसा म्हूण चिंता. पूण आमकां देव कळीत आसा गी. तेंच प्रॉब्लेम जाले हांगा जुदेवांचे. ते म्हणूंक लागले, आमी आब्रामाची संतत. आनी कितले कठीणान जेजू कडेन उलयतात पळय, आमी व्यभिचारांत जल्मल्ले न्हय. पूण ते कितें उलयतात तांकां कळीत ना. मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज भावार्थाचें देणें आमकां देवान दिलां. भावार्थाचें देणें आमच्या बौतिजमांत, आमच्या इगर्जमाते द्वारे पवित्र आत्म्याचें तें व्हरतें देणें आमकां मेळ्ळां. आज ह्या ऐन काळार, ह्या कश्टांच्या काळार आमकां त्या उज्यांत असलो अनुभव भोगता. घरांतून भायर येवंक ना, कामां नात, कामां सुटलीं, ह्या वस्तू प्रॉब्लेम सबार समस्या आसात. भियोवचें न्हय. कशें ते 1 जण देवा लागीं मागलें, आमी मागया. आमी करेशीस जेजूच्या नांवान मागया. कितें जेजून सांगलां, म्हज्या नांवान जें तुमी मागता तें हांव तुमकां दितलोच.
तर जेजूच्या नांवान आमकां जैत उतरान भलायकी रक्ता सुडका लाभता. दोळे दंपती एक गडीभर मागया. सर्वेस्पर बापा आगणेन काव करतारा. हांव संवसारान आसल्या म्हज्या परज्या खातीर हांव मागता तांचो भावार्थ घट कर, दुबाव पयस कर. शद्रक मेशक अभेदनेगो बरी तांचो भावार्थ सडय. निजा देवाक आराधन करूंक तांचे काळजा मनां उगाड. ताचे विरोधाचे सक्कड तूं काडून उडय, पयस कर. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी रक्तान सोडका. सर्पदेवदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.